हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात. गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेला पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत. गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा. हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम लायव्ह बुलेटिनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज दिसभर गोंयांत कितें घडलें ताचो आमी धांवतो नियाळ घेवया. सगळ्यात पयलीं आमी या आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांत गावस हांचे कडेन ताचे कडल्यान कितें आहा तें जाणून घेवया. एंटी नार्कोटिक्स सेलान फाटल्या सप्तकभर गोंयांत वेगवेगळे कडेन धाड घालून सुमार 1.5 कोटींची गुळी वखदां जप्त केली. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार DMT म्हणून जो ड्रग्स आसा तो गोंयांत पयलेच फावट मेळ्ळा आणि ह्या प्रकरणात एंटी नार्कोटिक्स सेलान दक्षिण भारतांतल्या एका नागरिकाक अटक केल्या. अशे तरेचो ड्रग्स गोंयांत ह्यान आदीं केन्नाच मेळूंक नासलो. साऊथ अमेरिकेन कसली तरी एक पार्टी जाता काय तातूंत त्या ड्रग्साचो वापर जाता. तशेंच तरेची पार्टी उत्तर गोंयांत खंय तरी जावपाक आशिल्ली आनी हे पार्टेन हो ड्रग्स वचपाची शक्यताय आसली. तेन्ना पुलिशेन आवाहन केलां की अशे तरेची खंयची पार्टी किंवा आनीक कसल्या इव्हेंटांनी लोकांनी वचचें न्हू, कित्याक हो जो ड्रग्स आसा तो सामको घातक आशिल्ल्याचें पुलिसांनी सांगलां. सविस्तर बातमी तुमकां 7च्या बुलेटिनार पळोवपाक मेळटली. कामगारां खातीर आनीक एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार आयज कामगार खात्याची बसका जाली आनी हातूंत जे कामगार कामाचे सुवातेर मेल्यात तांकां वन टायम सेटलमेंट म्हणून 50,000 रुपयांची लुकसाण भरपाय दितले अशे तरेचे स्टेटमेंट कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरातान केला. सविस्तर दोनूय बातम्यो 7च्या बुलेटिनार पळोवपाक विसरूं नाकात. ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमी 7च्या बुलेटिनाक पळयात. फुडें वचूया गौरीशा कडेन आनी गौरीशा कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट. केळशी हांगासर फाटल्या कांय दिसांनी दर्यादेग वाठारांत बेकायदेशीर गजाली घडत आसा. म्हटल्यार फाटींच 2-3 दिसां पयलीं क्रिकेटपटू आशिश नेहरा हांच्या तेणें आपले खाजगी मालमत्तेत एक रस्तो करपा खातीर झाडांची बेकायदेशीर कत्तल केली. त्याच बरोबर थंय रस्तो करपाक ते रेंवेची जे दोंगर आसतात तेय नाशाडी केले. ताका लागून तेणी पंचायतीची खंय पंचायती कडल्यान परवानगी घेयनासतना हे सगळें कृत्य केलें म्हणून थळाव्यांनी बोवाळ केल्लो. आनी ही गजाल ताजी आसतनाच आतां केळशी वाठारांत सँड ड्यून्स जे आसतात म्हटल्यार रेंवेचे दोंगर जाच्या पासून दर्याचें जें उदक आसा तें मनशाची जी वस्ती आसता थंय येवपाक ते संरक्षण करतात. सो ते कोणी तरी बेकायदेशीर रित्या कापिल्ले आसा. ताका लागून थळावे लोक थंयसर जमा जाले. त्याच बरोबर थळावो सरपंच केळशीचो डिक्सन वाज आनी त्याच बरोबर बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगस लेगीत थंय पावले. थळाव्यांचें म्हणणें आसा की कोणाच्या घरच्याचो हात आसल्या शिवाय खंय हे कृत्य जावपाक शकना. हातूंत भितुरल्याच मनशाचो हात आसा. त्याच बरोबर सरपंचान अशें सांगिल्लें आसा की हे जे कोणी कृत्य केलेलें आसा तेजो सोद बेगिनातले बेगीन लायतले. जी JCB हाडला तेचो नंबर बी नोट केलेलो आसा. तेजे वयल्यान कोणी हे कृत्य केलें ताका सोदपाक मजत जातली. त्याच बरोबर बाणावलेचो आमदार जो आसा वेन्झी वेगस ताणें अशें म्हटलां, थळाव्यांक सांगलां की तुमी जागृत रावपाची गरज आसा. समज खंय ह्या वाठारांत टेम्पो बिम्पो भितून सरता जाल्यार तुमी पयलीं तेजेर आवाज उठोवपाक जाय. अशें कृत्य घडपाक दिवच्या पयलींच तुमी हे अलर्ट रावन लोकांच्या नजरेक किंवा पंचायतीच्या नजरेक हाडून दिवपाक जाय अशें आवाहन बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगस हाणें केलां. ही बातमी तुम्ही नक्की 7च्या बुलेटिनाक पळयात. आणि आयज मंत्रिमंडळाची बसका जाली आणि ह्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत महत्वाचे निर्णय झाले. कसले कसले निर्णय झाले ह्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत ते आम्ही ऐश्वर्या कडल्यान जाणून घेऊया. ऐश्वर्या, कसले निर्णय झाले मंत्रिमंडळाच्या बसकेत? आयज भारत येवजण चालूच दवरतले. तशेंच मात ह्या येवजणे खाला नव्यो बशी मेळच्यो नात अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मंत्रिमंडळाच्या बसकेत स्पश्टीकरण दिलां. तशेंच आनीक हेर विशयाचेर मुख्यमंत्र्यान ह्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत महत्वाचे निर्णय घेतले. तर ही बातमी तुम्ही नक्की 7च्या बुलेटिनाक पळयात. आणि एक महत्वाची बातमी म्हळ्यार खुर्सा कडेन उसगांव हांगा एका अनवळख्या गाडयेन गोरवांक धपको दिल्ल्यान 3 गोरवांक मरण आयलां. तशेंच एका पाडकाकूय मरण आयलां. फुडें वचूया आमी संजना कडेन आनी संजना कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट.
जिल्लो पंचायतीच्या उपाध्यक्ष पदा खातीर आयज अर्ज भरपाची तारीख आशिल्ली. ह्या अर्ज भरपाच्या वेळार नॉर्थाकच्यान निहारिका मांद्रेकार हिणें आपलो अर्ज सादर केलो, जाल्यार सावथाकच्यान उपाध्यक्ष पदा खातीर सिद्धार्थ देसाय हाणें आपलो अर्ज सादर केलो. सिद्धार्थ देसाय हे भाजपाचे वटेनच्यान आनी निहारिका मांद्रेकर ही बीन भाजपाच्या वाटेंतल्यान तेणें अर्ज सादर केल्लो आसा आनी दोनूय वटेनच्यान एक अर्जूच आयिल्ल्यान सद्या तांचेंच नांव निश्चित जातलें अशें दिसून येता आनी हाची अधिकृतपणान जी घोशणा आसा ती फाल्यां जावपाची आसा. आनीक एक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार जो वेलिंगकरान जे सेंट फ्रांसीस झेवियर हांचे विशीं जे विधान केलें ताच्या उपरांत ताणें आयज पयली स्पीच काल राती ब्रह्मेशानंदाच्या मठांत दिली आनी ते म्हणटा की पोर्तुगीजाच्या आक्रमणा उपरांत गोंयकारांची वळख खंय बदलली आनी आतां खंय हिंदूंची जे हिंदूच्या धर्माची आसा ती पुनर्स्थापना करपाची गरज आसा. फुडें वचूया आमी गौरीशा कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट. मुख्यमंत्री स्वयंपूर्ण गोंयाची भाशा उलयत आसता आनी स्वयंपूर्ण गोंया खातीर गोंयकारांक फुडें काडटलो हे तो आपल्या भाशणान सांगत आसता. आनी कालूच तेणें सांगलेलें की भायले लोक चड भारी पडटात गोंयकारांचेर म्हणून. तशेंच आयज जी कॅबिनेट बसका जाली ते बसकेन तेणी ठरयलां वेलनेस फॉर एवर जी फार्मासी आसा तांकां 14 कोटींचे जे तेंचें बील आसा तें मंत्रिमंडळांच्यान आयज पास जाल्लें आसा. आनीक हितून अशें खंय तरी अशें दिसता की दुसरे वटेन जे आमचे गोंयकार जे फार्मासीवाले आसा तेंचेर खंय तरी एक अन्याय जाता असो दिसता. सो हेचेर आमी एक असो खास रिपोर्ट केल्लो आसा. तो रिपोर्ट तुमी आयज सांजेच्या जे बुलेटीन आसा त्या बुलेटिनान अवश्य पळोवचो. थँक्यू. तर गौरीशांनी तुमकां सांगली बातमी ती तुमी नक्कीच आतांच्या बुलेटिनाक पळयात. फुडें वचूया ऐश्वर्या कोरजुवेकरा कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट. आयची जी बातमी आसा, आयज एक व्हडलें आंब्याचें झाड पडलेलें आसा चापोरा दाबोळकर वाड्यार. लुसी फर्नांडीस हांच्या घराचेर सुमार तेंचे 2.5 लाखाचें लुकसाण जाल्लेलें आसा. उजो पालोवपी दळान येवन आतां ते दुरुस्त केलेली आसा, पण तांकां खूब लुकसाण जालें आसा. ही जी बातमी तुमी सेंट पिंपला बुलेटिनाक पळयात. आता तुमकां ज्यो सब एडिटरांनी एंकर्सांनी आनी रिपोर्टरांनी ज्यो बातम्यो सांगल्यात ते तुमी साताच्या बुलेटिनाक नक्की पळयात. कॅमेरामॅन यश आडारकरा सयत हांव उत्तेजा गावस. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वत्याचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा. हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या वेसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. हैदराबाद गोमंतक TV.